नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। मतमेजणी केंद्रात मोबाईल ना आरओ ऑब्झर्वराकूच मोबाईल वाशनाचे दोनूय डोस घेतिल्ल्यांक वा आरटीपीसीआर नेगेटिव्हाकूच एंट्री। बिरेस्तारा विधानसभेच्या निकालाक यंत्रणा तयार। विधानसभांचे एक्झिट पोल गोय त्रिशंकू यूपी परत बीजेपीक दिल्ली उपरांत पंजाबात आप उत्तराखंडात बीजेपी काँग्रेस तेकून मणिपुरात बीजेपी खरो निकाल बिरेस्तारा। निकाल तेकलो मुख्यमंत्र्याचो प्रधानमंत्र्याक ग्राउंड रिपोर्ट। त्रिशंकू विधानसभेची सत्ता राखूंक स्ट्रॅटेजी। मुख्यमंत्री ग्राउंड रिपोर्ट घेऊन प्रधानमंत्री फडणवीस शाह नड्डाच्या भेटेक। युक्रेनात रशियान संघर्षविराम वाडयलो, मात संघर्षविरामातूय धुमशेणा। 20,000 भारतीयांक उखल्ले, झुंजग्रस्त सुमीत आडकल्ले सुटले। निकाल तेकलो काँग्रेसीचे संभाव्य आमदारांक गार्डिंग। सगळे कॅन्डिडेट स्ट्रॅटेजिस्ट बांबोळे रिसॉर्टात। काँग्रेस एक्स्ट्रा सादूर, आमदार सेफ कस्टडीत। काँग्रेसीक बहुमताचो कौल तरी बिगर बीजेपी पक्षांक बरोबर घेवंक तयार। मोगोचे उतर सरकार काँग्रेसीचे। मुख्यमंत्री जाहीरनामो काँग्रेसीचोच, पी चिदंबरम खेळोन। आणि मोगो शिवाय सरकार जावंक शकना। सरकार करूंक मोगो जाय। सावंताच्या फुडारपणान बीजेपीक तेको ना। मोगोचे वाडीक आदार, त्याच पक्षाक तेको, सुदीन उलयलो। खबरो विस्तारान। बिरेस्तारा मतमेजणी निकालाची सगळी तयारी जाल्या। काउंटिंग सेंटरांत आरओ आणि ऑब्झर्वर सोडून कोणाकूच मोबाईल व्हरूंक मेळचे ना। जिल्लोधिकारी अजित रॉयान स्पष्ट केला। काउंटिंग एजंटांनी कोविड वाशिनाचे दोन्ही डोस घेतिल्ले आसूंक जाय, नाजाल्यार आरटीपीसीआर नेगेटिव्ह रिपोर्ट तरी जायच, नाजाल्यार एंट्री ना। पणजे मडगांवां मतमेजणी सकाळी 8:00 सुरू। All counting agents must have either full vaccination certificate or RT-PCR test of not more than 72 hours duration. This is the guideline from Election Commission of India. We have communicated this to all the candidates and their agents. Second point which I would like to highlight, which is important for all of you also, that mobile phone is not permitted at the counting center. I have issued one order under section 144 of CRPC prohibiting carrying of mobile phones inside the counting center. So this is for your information. To the extent possible, keep these mobile phones in your car or at home. Those who are carrying phone must give this phone to someone to keep. So not carrying mobile phone is important for media persons. This is for all our staff, all our counting agents, counting agents of political candidates, counting supervisors and assistants which DO has appointed. No one can carry mobile phone. Only 2 persons are permitted to carry mobile phone: returning officers and observers. Other than returning officers and observers, no one can carry mobile phone. This point is very, very important. 5 राज्यांच्या विधानसभांचे एक्झिट पोल आयले। गोय त्रिशंकू, यूपी आशिल्ली तशी बीजेपीक, दिल्ली उपरांत पंजाबात आप, उत्तराखंडात बीजेपी काँग्रेस तेकून, मणिपुरांत बीजेपी। वेगवेगळ्यो सर्वे एजन्सी आणि टीव्ही चॅनलांच्या एक्झिट पोलांचो पोल ऑफ पोल्स पळयल्यार 2024च्या फायनली आदले सेमीफायनलीत बीजेपीक थाकायेचे शिनाल। खरो निकाल बिरेस्तारा। निकतेच जाल्ल्या 5 विधानसभा वेंचणुकांचे निकाल एका दिसाचेर तेकले। पुराय देशाचो लक्ष लागला। गोंयकारांक गोंय महत्वाचे, दिल्लींतल्यान यूपी। रिजल्ट 10 मार्चाक येतलो। मात सध्या काय सर्वे एजन्सी आणि राष्ट्रीय चॅनलांनी
आपले सर्वे रिलीज केल्यात. गोंय आणि उत्तराखंड सोडल्यार हेर कडेन काँग्रेस बॅक सीटार. यूपी 403 सिटांचे मोठे राज्य. दिल्लीचो मार्ग वाया यूपी वता. 202 सीटां वयर बंपर जैत बीजेपीक मेळपाचे चित्र. दुसऱ्या नंबरार अखिलेश यादवाची सपा. एक्झिट पोलांनी यूपीत काँग्रेस आणि आपाक व्हडलोसो वांटो ना. उत्तराखंडात 70 सीट. सत्तेक 36 सीटांची गरज. एक्झिट पोलांचो पोल्स ऑफ पोल पळयल्यार बीजेपी मॅजिक फिगर पार करून 37 सीटां जिखता. काँग्रेसीन बऱ्यापैकी फायट दिल्या. 29 सुवाती वाट्याक येवं येतात. हेरांच्या वाट्याक 4 सीटां मेळटात. पंजाबाचे राजकारण हे फावट बदलता. 2017 अकाली दलाकडच्यान स्पष्ट बहुमतान काँग्रेसीन सत्ता काढून घेतिल्ली. हे फावट काँग्रेसीच्या हातांतल्यान सत्ता आपाकडेन. 117 सीटांच्या पंजाबात सत्तेक 59 सीट. एक्झिट पोलांनी आपाच्या वाट्याक स्पष्ट बहुमतासयत 76 सीट. काँग्रेस 21, अकाली दलाक 14, बीजेपीक 4 आणि हेरांक 2 सीट. उत्तर पूर्वी भारतात मणिपुरात बीजेपी सत्ता राखपाची शक्यता आहे. 60 सीटांच्या मणिपुरात बीजेपी 29 सीटां मेरेन पावता जाल्यार काँग्रेस 10 आणि हेरांक 11 सीट. गोंयांत मात सत्ता स्पष्टपणान काँग्रेस वा बीजेपीक अशें चित्र ना. एक्झिट पोलांची सरासरी पळयल्यार बीजेपी आणि काँग्रेस 15 सीटां मेरेन जिखू शकतात. हेरांक 10 सीटां. वेंचणुके उपरांत युतीचे सरकार फोडाफोडी काय राष्ट्रपती राजवट हे 10 मार्चाक रिझल्टा उपरांतूच कळपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिरेस्तारा निकाल तेंकलो. मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक ग्राउंड रिपोर्ट दिलो. सत्ता राखूंक खंयच्यो गजाली करच्यो पडटल्यो ताचेर चर्चा जाल्या म्हणून कळटा. बीजेपीक बहुमताची खात्री. कमी पडले जाल्यारूय सरकार घडोवपाची स्ट्रॅटेजी. उपरांत दिल्ली सावन मुख्यमंत्री मुंबय फडणवीसाक मेळूंक गेलो. बुधवारा अमित शाह आनी जेपी नड्डाक मेळटा. एक्झिट पोलांत खंयचेच संस्थेन बीजेपीक स्पष्ट बहुमत दिल्लें ना. बीजेपी बहुमतान येतले म्हूण सांगता तरी एक्झिट पोलांत सांगल्या तशी परिस्थिती आयल्यार कितें करपाचें ताचेर स्ट्रॅटेजी चालू आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ग्राउंड रिपोर्ट घेवन दिल्ली प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. ताचे मुखार तांणी ग्राउंड रिपोर्ट दवरला म्हूण सुत्रां सांगता. सत्ता राखून दवरूंक कितें कितें करूं येता ताचेर चर्चा जाली. ब्रीफिंग अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द इलेक्शंस कैसे रहा, क्या रहा. नए एग्जिट पोल भी आ रहे हैं. हमारा सर्वे क्या कहता है. सो गिविंग द डिटेल आइडिया अबाउट द रिजल्ट क्या हो सकता है इसी के बारे में और आगे सरकार बनाने के बारे में इसी पीएम साहब के साथ डिस्कशंस होगा. वी आर फुल कॉन्फिडेंट दैट वी आर गेटिंग द मेजोरिटी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना रही है. डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है क्योंकि एक आधी दूसरी सीट इफ़ कम भी पड़ी तो 2 इंडिपेंडेंट जीत के आ जाएगा. वो हमें सपोर्ट करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है. बहुमताचे प्रश्नचिन्ह उपरासला असताना बीजेपीत मुख्यमंत्री पदाचे दावेदारूय बाशिंग बांदूंक लागल्यात. ते फाटभुंयेर गाठी भेटींक सोडूच नेट. प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री सावंत मुंबयत प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक घेवन बीजेपीचो गोंय डेस्क इंचार्ज देवेंद्र फडणवीसाक मेळपाक गेलो. बुधवारा मुख्यमंत्री सावंत घर मंत्री अमित शाह आनी अध्यक्ष नड्डाक मेळपाचो. बहुमताक आमदार कमी पडले तरी सरकार करपाची स्ट्रॅटेजी. ते खातीर अपक्षांकडेनूय बीजेपी संपर्क दवरून आसा. किंग मेकर मोगो बरोबरूय सोयरीक चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिरेस्तारा विधानसभेचो निकाल तेंकलो तसो काँग्रेसीचे संभाव्य आमदारांक गार्डींग सुरू. सगळे कॅन्डिडेट मंगळारा सांजे सावन बांबोळे एका रिसॉर्टांत चेक इन. बरोबर स्ट्रॅटेजिस्ट चिदंबरम आनी गुंडूराव. सोमतोच आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो वाडदीसूय जालो. 2017तले घाळपण नाका म्हूण काँग्रेस एक्स्ट्रा सादूर. सगळे आमदार सेफ कस्टडीत. हे फावट निकाल लागचे पयलींच काँग्रेस सादूर. काँग्रेसीचे उमेदवार बांबोळे एका रिसॉर्टान बॅगा घेवन हजर जावपाक लागले. बरोबर स्ट्रॅटेजिस्ट चिदंबरम आनी गुंडूराव. सरकार थापणुकीची जबाबदारी दिल्लो काँग्रेसचो फुडारी सतीश जायकवाडी गोंयांत पावलो. त्रिशंकू विधानसभेची परिस्थिती आयल्यार प्रादेशिक पक्षांकडेन उलोवपाची खंय तयारी. Are you willing to talk to regional parties? वो तो करना ही पड़ेगा ना. रिजल्ट आने के बाद भी उसके बाद चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं. अभी वेट कर दीजिए कल तक.
युक्रेनात रशियान मंगळारा परत संघर्ष विराम वाडयलो, मात संघर्ष विरामातूय धुमशेणां चालूच. भारतान आज मेरेन 20,000 भारतीयांक उखल्ले. 700 भारतीय झुंजग्रस्त सुमी शारात आडकल्ले. मंगळारा सांज मेरेन तांकांय भायर काडले. इतले मजगती कोविडाच्या महामारीत भारतान बंद केल्ली आंतरराष्ट्रीय प्रवाशी विमान सेवा 27 मार्चा सावन परत सुरू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. काँग्रेसीक बहुमताचो कौल मेळ्ळा. गोंयची विधानसभा त्रिशंकू आसची ना. बहुमत मेळ्ळी तरी बगर बीजेपी पक्षांक बरोबर घेवंक तयार. मगोन काँग्रेसीक उतर दिलां, मात सरकार काँग्रेसीचें. मुख्यमंत्री जाहीरनामोय काँग्रेसीचो आसतलो. बीजेपीन कौला आड प्रयोग करचे न्ही. आमदार फुटचे ना. सीएम ते थारायतले. काँग्रेस इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरम. विधानसभा त्रिशंकू सरकार करूंक मोगो जायच, मात सावंताच्या फुडारपणान बीजेपीक तेंको दिवचे ना. काँग्रेसी बरोबर उलोवप जालां. मोगोचो फुडार बरो जातलो त्याच पक्षाक सरकार करूंक तेंको. मोगो टीएमसी मेळून 10 तरी सीट येताच. सुदीन ढवळीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. इतलो तेंप खंय किंग मेकर आशिल्ले. संद मेळ्यार किंग जावपाची सुदीनाची तयारी. तुम्ही एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की प्रमोद सावंत सी चीफ मिनिस्टर जाल्यार तुमी ते सपोर्ट करचे ना. हे सत्य कितें एक्झॅक्टली? सत्य आसा, ज्या मनशान सुदीन ढवळीकाराक काडून उडयला, मोगो पक्षाच्या आमदारां विकत घेतल्या, तांचे पासून आमी पयस रावप हें धोरण दवरून मोगो पक्ष दुसरो सीएम उपकारता तुका. परत सांगता, हांवें त्या पक्षा आनी तांचे पासून पयस रावप हें. ओके, सो पूण तुमची गरज आसा न्हू तांकां? काँग्रेसीकूय सरकार करपाक मोगो पक्षाची गरज आसा. मोगो पक्षाकूय सरकार करपाक भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसीची गरज आसा. तशी भारतीय जनता पक्षाकूय सरकार करपाक दुसऱ्यांची गरज लागतली. फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट गोंयांत आयलां. हे फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट जर सोडटले जाल्यार मुख्यान जो पक्ष मुखार सरला तो मोगो. एक्झीट पोल उगडले बरोबर जे मेन पक्ष गोंयांत आसा सेंटराचे, तांचे दोळे उगडले. आनी हांव हें गेली कित्येक दीस म्हण सांगतालो की ह्या फावटी मोगो पक्षान बरें काम केलां. लोकांनी मोगो पक्षाक हात दिला आनी त्या खातीर एक चित्र वेगळेंच आसा. 6 ते 9 सीट
मगो पक्षाचे निवडून येता अशें चित्र उबें जाल्लें आसा आनी म्हाका त्याची खात्री आयिल्ली आसा आमी 9 पर्यंत पावूंक शकता प्लस TMCन जर 3-4 सीट हाडले जाल्यार आमी 13-14 पर्यंत सुद्दां वचूंक शकता. दुसरी गजाल आसा की प्रमोद सावंत कितें उलयलो तें म्हाका खबर ना पूण आमी योग्य विचार करून योग्य TMC आनी आमी एकठांय बसून आमचें डिसिजन आमी मुखार घेवन वतले. आमकां ताची गरज आसा ह्या डिसिजनाची आनी जें डिसिजन आमी घेतलें तें गोंयकारां खातीर मगो पक्षा खातीर अशें केंद्रीत करून घेतलें गेलें म्हटलें आनी तें आमी कन्विन्स TMC करतले की गोंयांत एक बरें सरकार दिवपा खातीर मगो पक्ष तयारी करतलो. ओके, तुमकां कोण आयच्या क्षणाक हिस्ट्री जर कन्सिडर केली, हिस्ट्रीन तुमी काँग्रेसी वांगडा आसले, BJP वांगडा आसले, हिंगा दोगांचो जर तुमी हे साथ पयलो जाल्यार तुमकां आतां सद्या आयच्या स्थितीन कोण लागीचे दिसता? आमकां सगळ्या स्थितीन आमच्या युतींतलो उमेदवार TMC लागीचो दिसता आनी हो TMC आनी आमी बसून जें डिसिजन घेतलें तें फायनल आसतलें. काँग्रेसी वांगडा बसल्या म्हटल्यार BJP वांगडा मिटींग जाल्या? BJP आमची मिटींग तशी वेगळे तरेन जावना पूण मुखार तांणी आपयलें जाल्यार नक्कीच आमी त्या मिटींगेक वतले, त्या बद्दल दुबाद ना. मगो पक्ष हो 1999 न्हय तर 84 नंतर किंग मेकर म्हणून पक्ष काम करता. ह्या फावटी फाल्यां सकाळीं किंग जावपाक मेळटा जाल्यार नक्कीच पक्ष काम करतलो. एके वटेन काँग्रेसीचे उमेदवार तिसवाडी हॉटेलात सेफ कस्टडीत जाल्यार दुसरे वटेन मगोच्या उमेदवारांच्यो हॉटेलांनी बसका. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. नवे शिक्षणीक धोरणा सकयल 31 मार्च 2022 ह्या दिसा कमीत कमी 6 वर्सां पुराय जाल्ल्याकूच पयलेत प्रवेश दिवपाच्या केंद्रीय विद्यालय संघटन आणि युनियन ऑफ इंडियाच्या निर्णया आड हायकोर्टान आव्हान. याचिकेची दखल घेवन हायकोर्टाची केंद्रीय विद्यालय आणि युनियन ऑफ इंडियाक नोटीस. आदी 31 मार्च मेरेन 5 वर्सां पुराय जाल्ल्यांक प्रवेश मेळटालो. 26 मार्चाक केस येतली. मुरगांव बंदर वाठारांतल्या प्रकल्पांक गतीशक्ती. 50 वर्सांत उद्देगीक मळार खूब बदल जाला. आदी सरकारी पोर्ट आसतालो, आता खासगी पोर्टूय आयिल्ल्यान सर्त वाडल्या. सर्तीत रावतले जाल्यार पब्लीक प्रायव्हेट भागीदारी जाय. मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचो उपाध्यक्ष GP राय उलयला. MPTची MPA करपा फाटले कारण खंय हेंच. सरकाराच्या गतीशक्ती प्लानाचेर MPAची बसका जाली. MPA, I think with the transition of MPT Act. See, Major Ports Act in 1963. After the 50 years already completed, if things are changing, everything has been changed. Earlier it was all manual operated, now everything mechanized operated. Now the business, earlier it was only government port, now private ports are there. To cope up with the requirement of the government port to survive, some changes is required. More autonomy is required. We have to decide our own tariff, so that we can compete with this one, what you call private ports. And now today's concept is that landlord model, because government is not able to run a business, so they want to give free hand to the private. So go ahead with the government model. That's why to facilitate that, this act has come. Nothing special in this is one thing. Just taking into consideration of today's requirement, some modification has been done. गतीशक्ती पोर्टला वरवीं फाटले दशकभर अडकून उरिल्ले प्रकल्प तडीक लागतले, तशेंच नवे प्रकल्प खंय चालीक लावंक सोपे जातले. We got a lot of projects. It is interlinked with the other ministry. For example, if you want port development, if you want a road connectivity, if you want a railway connectivity, if you want to connect with the customs, you want to connect with the immigration. So, by integrating everybody, so things will move fast. That's the ambition of this one. Because so many projects getting delayed, only interdepartmental, interministerial delays. They don't understand the basic of this one. They are getting delayed. So this is very important that all ministries will come in one quarter, understand each other, and will not do any duplicate work. लोकांचो कल आता क्रूज हॉलिडेनी दिसता. हे मतीत धरून सरकार क्रुजांचेर भर दिवंक लागल्या. India got a population 1.4 billion, and India is very one of the fastest growing economy also. We are not getting opportunity from India. Earlier, all our people go to Singapore, Norway to enjoy the cruise. Now, a lot of people are showing interest from Mumbai or Goa to go to Lakshadweep or Maldives. It's already started. It will improve. 100% it will improve. A lot of people showing interest. It's not, you can't consider India a poor country. You got money to spend. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मुरगांव पालिके कडेन कामगारांक पगार घालूंक पैशे ना.
3 म्हयने जावंक आयले. सोमाराक पगार जातलो म्हूण सांगिल्लो, पूण अजून आवाज ना म्हणून कामगार फुर्योज. पालिकेची रिकव्हरी जावना तातूंत तांची कितें चूक काय म्हूण प्रस्न. पालिकेच्या स्टाफा बरोबर फंडाक पणजे गेल्लो कामगारांचो फुडारी सांगता सीएसाची खंय सय पडूना. 2 दीस पाशेस काडात. मुरगांव पालिका पगाराक पातीशेर. सरकारूच कानार मारार घेना. पालिकेच्या कामगारांक फाटले 2 म्हयने जाले पगार पडूंक ना. स्टाफ इलेक्शन ड्युटेर आशिल्ल्यान रिकव्हरीची येणावळ ना म्हण नगराध्यक्षाचे रजाव. पगार घालूंक रीण काडपाची तयारी केल्ली. निमाणे सरकारा फुडें हात पसरले. आतां सीएसाची सई जावंक ना म्हूण परत धुकलतात. कामगाराची संपाची तयारी. 3 म्हयनो 3रो म्हयनो जायत येयलो. आतां लोक बाबडे रेंटाक रावता, कशे कशे दीस काडटात. आमचे कोणाचे एक सोड, आमचे कोण आयची पेन्शन आमकां येता म्हणून आमचें चलता. बाकीच्या लोकांचे काय चलतालें. तुमकां अनिल शिरोडकर येयलो, तुमी आसले मिडियाक फुड्यान तेणी सांगलें बाबा त्यांचो जर सोमार पर्यंत पेमेंट जायना जाल्यार आमी स्ट्रायकार वयतले म्हणून. आतां तो अनिल शिरोडकर खंय ना तो आतां. आमकां स्ट्रायक करपाची उमेद ना आमकां कितें उमेद, आमकां उमेदूच ना न्हू. आमकां कितें आमी काम केलो जाल्यार आमी पगार मागता. आमकां तुमी रिकवरी कशी करपाची, कितें करपाचें तें तुमचें लुकआवट. आमी तुमकां कॉपरेट करता. आमचें कितें काम करूंक जाय तें, आमचें कितें काम करता फिल्डांत आमी काम करूंक येता आनी आमचें तुमचें कितें जालें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरी सगळें कंप्लीट करता आमी. आमचे अकाउंटंट परत आमचे कॅशियर आनी एक इंजिनियर हे तिगूय जाण मेळून आमी गेल्लेले थंय. तेंच्यांनी कितें सांगलें सायनी मारल्यो सगळ्यो, पूण आमकां लास्टाक एक सायनी खातीर आमकां प्रॉब्लम जालो. कित्याक तो सीएस आसलो पळय चीफ सेक्रेटरी, तो फिनरलाक गेलो म्हणटकूच ताका मातसो ती सायन एक आमची सायन मारपाची उरलेली आसा आनी तेज्या खातीर आमचो तो जे आमकां फंड्स मेळपाचो आसलो कितें तो उरलो. तेन्ना आयज आमी वचून परतून ती सायन घेवन आतां येतले आनी पेमेंटाची आमचो इशू कवर जातलो. म्हणून आमी आतां हे लोकांक सांगलां कितें पळय आतां इतले दीस आमी रावले आनी आतां फुडें आमी स्ट्रायक करून तांकांय दुखोवपाची गरज ना न्हू आमकां. आनी आमी बरे भशेन आमकां आमचें तेंचें रिलेशन कितें आहा तें बरे भशेन दवरया. ते 2 दीस तरी आमी हे करया म्हणून सांगलें आनी तेंच्यांनी आतां सांगलें ओके म्हणून. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मंगळारा 8 मार्चाक सगळे कडेन संवसारीक बायलां दीस मनयलो. गोंयांतूय वेगवेगळ्या मळार संस्थांनी कार्यावळी दवरिल्ल्यो. बायलां दिसा निमतान सामाजीक मळार बायलांचें म्हत्व आनी दरेक क्षेत्रांत बायलांच्या सबलीकरणाचेर फुडारी उलयले. फॉमेंतो मिडियातूय बायलां दिसांच्यो कार्यावळी. इंटरनॅशनल विमन्स डे. करुणा फुटबॉल फाउंडेशनान वुमन्स लेजंड्स फुटबॉल फेस्टिवल दवरिल्ले. No, I'm Sukarina Pereira and started playing football in the year 1977. Represented Goa in the second national held at Sultanpur and we were runners up. In 1981 I represented India and I was the vice captain. International Women's Day, yeah, very nice. I felt it very nice because they have recognized us and took this initiative to have the it's small it is although but it is very nice. It's the first time India का first time है Women's Day. ऐसा भी खेल रखता है Women's Day. अभी बनाया ना ये टीम ये first time गोवा में. Goa. The whole idea was to bring people together like this. With the seniors, they have their own children. Some of them have their own grandchildren. And if we can start bringing them to play football, we can revive the glory that once Goa had. पिंक फोर्सान वेगवेगळ्या मळावेल्या बायलांक फुलां भेटयली. म्हापशा गोंयची नारी संघटनेन इंटरनॅशनल वुमन्स डे साजरो केलो. तुमच्या टॅलेंट जे आसा स्किल्स जे आसा ते डेव्हलप करून ते एनहान्स करून तुमचे लोकॅलिटीन जे आसा you need to make sure that you can be the best so that you can also impart what is the best. आयज आमच्या गोंयच्यान गांवांनी खूब बायलो आसा तेंची खूब इच्छा आसा की तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार उबे रावचे. तांकां दिसता तेंच्यांनी म्हणून कितें कमोवपाचें पण तें पॉसिबल जायना. मे बी ड्यू टू सम फॅमिली इश्यू, मे बी ड्यू टू सम फायनान्स or maybe due to lack of knowledge. देखून आमी गोंयची नारी टीम तेंच्या खातीर डिफरंट बिझनेस ॲक्टिविटीज अवेअरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करतले. गोंयची
नारी ही टीम ह्या सगळ्या अत्याचारापासून बायलांक मुक्त करपाक वावुरतली. दर एक बायलेक आमी कायदो आनी वेवस्था तशेंच बायलेचे सुरक्षे विशीं ट्रेनिंग दिवपाचें काम. वाळपय बायला दिसा निमतान रॅली. क्या इस समाज को आवाज नहीं सुनाई देती उस छोटी सी मासूम सी बच्ची की जो अपने माँ के गर्भ में चीख चीख कर रो रो कर बोलती है कि माँ मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी इस दुनिया को देखना है, मुझे भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना है. आज हम लोग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी वालपई की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए. मैं आज के इस शुभ अवसर पर सारे देश की सारे विश्व की महिलाओं को अपनी ओर से हार्दिक शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ. फोमेंतो मिडियातूय बायला दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. गोंयांत एमजी गाड्यांच्या ताफ्यात आनी एक मेंबर. एमजीन भारतांतली पयली इलेक्ट्रीक इंटरनेट SUV ZS EV लॉन्च केली. ही कार आदल्या SUV परस मायज पावर आनी मायलेज दिता म्हणून प्रायोरिटी ऑटो व्हेंसेट्साचो CEO अश्विन परेर सांगता. ह्या मॉडेलांत आदल्या वेरियंटा परस खंय भितर भायल्यान खुबशे बदल केल्यात. Today we are launching the new MG ZS EV. Previous to this we had the car that had a mileage of 419 kilometers and the power was about 142 PS. Today the new car that we are launching, it is having a range of almost like 469 kilometers, and in terms of power it is 170 PS. It is better in terms of mileage, better in terms of power and pickup. The head screen and the interiors have also drastically changed in the car. Previous the head unit was about 8 inches. Now the head unit, I mean the touchscreen infotainment is going to be 10 inches. As far as the interiors are concerned, they have also improved a lot and better than the previous variant in terms of the styling. The vehicle exterior looks also have been changed. If you see the grille, the lights, the mag wheel, the entire body line if you see is refreshed and has a stunning look. So this is the ZS EV for y'all. It is fully automatic and there is no gears. It is just having the 3 drive modes, and also when you drive there are some modes wherein when you de-accelerate the battery has a nominal charging in reverse. Kinetic energy is converted into the charge also. And there are 2 variants available in this model. One, the pricing is 21 lakhs 98,000 and second pricing is 25 lakhs 68,000. Bookings are open for this vehicle and we request you to please book your vehicle for early delivery. खबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.